आज सकाळी 9 आल्लेम बायपासाचेर कोळशाची ट्रान्सपोर्ट करपी एक ट्रक जो कोळसो भरून वास्कोच्यान घेवन आयिल्लो आनी तो पट्टी फॅक्टरीक खाली करपाक वतालो ताच्या ड्रायव्हराचो ताबो सुटिल्ल्यान ह्या हायवेचेर आल्लेम हायवेचेर हांगा तो उलटलो कितें जे हांगच्यान लोक वताले तांणी ड्रायव्हराक भायर काडलो. ड्रायव्हराक बारीकसो किरकोळ जखमी जाल्लो, त्या कारणान तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी उपचारान ताका गरज हाडीत आसा. सद्याक हांगा जो कोळसो रस्त्यार पडलो त्या कारणाक लागून थोडीशी वाहतुकीक त्रास जाली आनी जे ट्रकाचो पात्रांव आसा तांणी येवन रोखडोच ट्रकाचो हांगचो कोळसो काडलो. लोकांचो सदांच बोवाळ आसा की कोळशाच्यो गाडयो ह्यो बेकायदेशीर वाहतूक करतात आनी हाजें एक जिवंत उदाहरण म्हळ्यार हे असो ट्रक पडिल्लो. बरो स्पिडीन आशिल्लो अशें प्राथमीक जे कोणें पळयलो स्टार्टींग कोणें पळयल्ले ते आय विटनसान सांगिल्लें की हांगा भरपूर स्पिडीन हो ट्रक आयिल्लो. ताजो कंट्रोल गेलो आनी कंट्रोल गेलो म्हणटकीर हांगा पळयतली